आणि मोगोची विरोधक सदांच मोगोचेर आरोप करतात की ढवळीकर भाव ही पार्टी आपल्याली तुगेली खाजगी मालमत्ता जाल्ल्या भशेन चलयतात म्हणून. आमी एक गजाल पळयली आनी इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. हांव तेच चिंत्तालो की जेन्ना काँग्रेसीची पराभव जाता तेन्ना सगळे जाण म्हणटात की राहुल गांधीन राजीनामो दिवपा जाय, सोनिया गांधीन राजीनामो दिवपा जाय. पण एमजीचो पराभव सतत 2-3 सिटांचेर पावता पण कोणूच सांगना की ढवळीकरांनी भायर सरपा जाय म्हण. हें कितें पळय पांडुरंग, I come to you. it is all self-explanatory. It is all created by them, nominated by them. Sort of structure is having their stamp and seal. हय. So you don't expect much out of it. तुझे expectation may be genuine Right, in but as too much much. as it is the public sentiment. But impractical म्हणतो. But it will not work within the systems No, of MG. but what I'm saying is की आज मेरेन खंयच आमके गोंया भितर खंयच आयकूं येना की ढवळीकरांनी पराभवाची जबाबदारी घेवन तुगे कुशीक सरचें. हें कितें? पण त्या वटेच्यान आमी काँग्रेसीच्या बाबतींत म्हणटात की गांधी घराण्यान जर कुशीक सरले जाल्यार कितें तरी जावपाक शकता. हो फरक कितें की ढवळीकार ना जाल्यार आज मोगो चलची ना ह्या एका सबकॉन्शियस निष्कर्षाचेर सगळे जाण पावल्यात. ना म्हाका दिसता हे थॉट्स सगळे पब्लीक डोमेनान आसा. म्हणजे इनफॅक्ट इफ आय रिमेंबर म्हाका दिसता लहू बाब सुद्दां ढवळीकराचेर अशें कितें तरी उलयल्लो. म्हाका खबर ना, आय डोंट रिकलेक्ट एक्झॅक्टली, बट टू माय नॉलेज आय थिंक आय एम रायट की सी वॉट हॅपन्स, एक पक्षाची आयडियोलॉजिकल भूमिका आसता. ती भूमिकेंतल्यान दे अटेन्ड द क्रेस्ट ऑफ इलेक्टोरल सक्सेस. That crest of Bandodkar's regime, Shashikala Kakodkar's regime, sort of reached a little trough when Khalab became the leader. They could not attain electoral success to become government, but they were still there. They were floating. Then it became sluggish. Then it started drifting, and now it has sort of reached the existential point. आता ह्या पॉइंटाचेर I feel that हे चार, I look at it from the perspective of those 4 मंडळs very academically. तांचे कशें चिंतप आसतलें की अरे आता वो पक्ष काबार जावपाक काल मेरेन झगडटाले एक्झॅक्टली, आणि पक्ष काबार जावपाच्या हाजेर पावला. आणि आता यू आर अकोमोडेटिंग देम एट द कॉस्ट ऑफ बीजेपीज ग्रोथ. दुसरी सारखी परिस्थिती ना. एक्झॅक्टली. सो म्हाका दिसता की ह्या 4 मंडळांचो सेंटिमेंट आहा पळय तो वो आसा विच इज quite bona fide if you see the interest of the party. पांडुरंग बाब,